आमोरीच्या पारार दोन शेवणी परतत आली. कळ्ळें तुमकां हांव खंयच्या फिल्मा विशीं उलयता तें? हाल्लीच ओपा पायपलायन फुटिल्ल्या उपरांत गोंयकारांचे उदका खातीर कितें हाल जाला ते तुमी पळयलात आसतले. तेन्नाच उदकाचें म्हत्व सगळ्या गोंयकारांक कळ्ळें. तुमी म्हणटले उदकाचो आनी ह्या फिल्मा विशींचो कितें संबंद, म्हणजे कितें कनेक्शन काय म्हणून. इश्टानो, हो पुराय पिक्चर तर उदकाचेंच तर म्हत्व सांगता. ह्या पिक्चराक नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्ले आसा. देखून म्हाकाय इतली तुमच्या भशेन म्हाकाय उमळशीक लागिल्ली आसा ह्या पिक्चरान डायरेक्टरान कितले एफर्ट्स घेतले ते. सो आमी जाणून घेवया तांचेच कडल्यान, तांच्याच उतरांतल्यान. शिरीष परत येयला. शिरीष? भाई केरकराचो चलो शिरीष. खूप पन्नी केस ती, 25 वर्सां पयलींची. गावकर ट्रस्टाचे डॉक्युमेंट्स ऑफिसान चोरी जायत म्हणून घरा हाडलेले. ह्या वेळार जर तुजी म्हाका साथ मेळिना जाल्यार फुडाराक आमचे नाते टिकोवपाची कांयच गरज ना. आज आमच्या बरोबर आसा आमोरीची टीम. तर आमी ताका ताज्या पयलीं आमी तांचे कॉंग्रॅच्युलेशन करूया. तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्ल्या बद्दल. देव बरें करूं. थँक्यू. आमच्या बरोबर आज स्टुडिओन आसा मर्मबन, एनिमी, कालापूर आणि आमोरीचे डायरेक्टर बाब दिनेश भोसले. नमस्कार. तशेंच ह्या पिक्चरान माणकुल्या भुरग्यांनी काम केल्लें आसा. ती आमची माणकुली भुरगीं म्हणजे शायना मिराशी. नमस्कार. आणि आमचे ब्युटिफूल एक्ट्रेस बाय सोबिता. नमस्कार. आणि अनेक माणकुलो भुरगो आसा आमच्या बरोबर तन्मय खरपे. नमस्कार. सर, ह्या जशें हांवें आतां म्हळें की चमत्कार म्हटलो, पूण एक सिनेमा काडपा फाटल्यान ताजो कितलो ताजो कश्ट आसता हें आमी आतां जाणून घेवया. सर, तुमी आतां आमकां पिक्चरा विशीं कितें सांगता, म्हणजे हो कसो पिक्चर आसा हो सिनेमा? हो आमोरी हो सब्जेक्ट हो एक उदीक आनी उदकाची स्त्रोत जे आसता, वेगवेगळे तेजेर हो फिल्म बेस्ड आहा. आनी मेन जो प्रोटोगोनिस्ट आसा ह्या फिल्मचो तो आमी म्हणूंक शकता उदीकूच. कारण आनी तेज्या नंतर तेज्या भोवती कॅरेक्टर्स आहा, जशे की एक एनवायरमेंटलिस्ट आनी तेजो प्रयत्न ते वाचोवपाक तळे आनी उदक फुडें लोकां खातीर वाचोवपा खातीर जे प्रयत्न चालू आहात ते, आनी सायमल्टेनियसली तेज्या भितर आनी तेज्या चेड्या भितर जी क्लॅशीस आहा रिगार्डींग द सेम, तेजे जी हे आसा मनान बापायचे विचार आनी तेजे विचार, हे क्लॅशीस त्या फिल्मांतल्यान दिसता. म्हणजे एक पोन्ने जनरेशन जाणटे आमचे आनी आमी जी वाट लायल्या जी एनवायरमेंटची, ह्या दोगांयचे विचारांचे क्लॅशीस त्या फिल्मान दिसता. आनी मेन हे आसा हे फिल्माचो गाभो जो आसा तो उदकाचेरूच आसा. उदकाचे म्हणजे ह्या पिक्चराचो खरो मेन हिरो हिरोईन उदकच तुमी अशें म्हणटा. हय. सोबिता बाय, म्हाका सांग, तुका कशें दिसलें? कारण तुवें हाच्या पयलीं थिएटरूय केला आणि आता तू सिनेमा कडे, हो तुझो दुसरो पिक्चर. सो तुका कशें दिसता, म्हणजे कितें डिफरन्स तुका जाणवता? थिएटरान खूब हे रिहर्सल्स एंड तो फूल प्रोसेस आसता आनी हांगासर यू कॅन ऑलवेज टेक टायम. म्हळ्यार जेन्ना मदीं कट आसता थिएटरान, वन टायम तूं जें कितें परफॉर्म करता तें त्याच टायमार थंय जालें. तुका मागीर परत बॅक स्टेज येवन नर्वस जरी जालो की आतां थंय चूक जाली जाल्यार फुडल्या एका तुका परत तो कॉन्फिडन्स हाडचो पडटा. हांगा तूं टायम घेवन, आनी सेकेंडली थंयसर तो एक आसाच डिफरन्स की थंय तूं लावड आसचें पडटा. तुका तूं फूल ऑडियन्सा कडेन पावयता तुजे कॅरेक्टर. हांगासर नॅचरल मातशें म्हळ्यार नॉर्मली हे करून. सो फरक खूब आसा थिएटर आनी हातूंत तो जाणवलो. बाय शायना, म्हाका सांग, तुजें हें पयलेंच फिल्म कळ्ळें तुका, तूं फर्स्ट टायमच कॅमेरा फेस करता. तुमी इनफॅक्ट दोगांय. सो हांव तुमकां दोगांकय कॉमन प्रश्न विचारता. तुमी दोगांनी फर्स्ट टायम कॅमेरा फेस केला, तुमकां कशें दिसता? म्हणजे कितें तुमचे फिलिंग्स आशिल्ले कॅमेरा फेस करतना? एक्चुअली मजा आयली खूप अशी. फर्स्ट टायम आशिल्लो म्हणून म्हाका एक्सपिरियन्स नाशिल्लो, पण मजा आयली. मागीर ऑलमोस्ट सगळे उदकाचेर आशिल्ले. मागीर आमगेले शूट्स वगैरे उदकाचे सीन असले म्हणजे आमी सगळे खुश आशिल्ले. म्हणजे सीन जालो आमी थिंग वचून भिजताले, खेळटाले सगळे. मागीर मजा आयली पण म्हाका. आनी खूब कितकी शिकपा पण मेळ्ळें तातूंतल्यान, कशे कॅमेरा उरता, कोण कशे हे उरता. म्हणजे आमी नॉर्मल पिक्चर पळयता, म्हाका पिक्चर्स पळोवपाक खूब आवडटा. मागीर आमी
पळयता तेन्ना आमकां खबर उरना न्ही कशें कितें उरता म्हणून मागीर तें शूटिंग जालें की म्हाका मागीर ते पिक्चर कितें जाता उरतलें अशें मागीर हांव विचार करत उरता की हा अशें जालें उरतलें तशें जालें उरतलें. तुवें कितें मजा केली तन्मय? पयलीं म्हाका मातसो भंय दिसलो, म्हाका नर्वस जालो. मागीर म्हाका मजा आयली, म्हाका मागीर तेंच्यांनी बरो सपोर्ट दिलो आनी म्हाका जेन्ना म्हजें चुकतालें तेव्हा म्हाका सांगलें की अशें अशें करपाक जाय आनी म्हाका शिकपाक मेळ्ळें नवीन नवीन. सर म्हाका तुमकां विचारपाक जाय, सोबिताचे तुम्ही म्हणजे कास्टिंगाची निवड म्हणजे सोबितात न्ही, इवन बाकीचे सलील आसा, मागीर प्रशांती आसा, मागीर दिक्षा शिरोडकर आसा, हांची तुम्ही म्हणजे कास्टिंगाची निवड कशा पद्दती म्हणजे तुम्ही स्टोरी बरयतानाच तांचे म्हणजे तुमकां अशें दिसताले फेस काय कशें तुम्ही? ना तशें आमी केन्ना खंयचेच फिल्म कोणाक कॅरेक्टराक धरून केन्ना म्हणजे आर्टिस्टाक धरून अशें करूंक ना. पण जेन्ना स्क्रिप्ट जाल्या नंतर जेन्ना कास्टिंग येता न्हू तेन्ना हितून ह्या फिल्मान 3 कॅरेक्टर्स आहा, तेजे वयाची 3 फेज दाखोवपाचे आसा. म्हणजे एक 8 वर्साचे 20 वर्साचे आनी 50 क्रॉस जाल्या नंतर म्हणजे 50 ते 60 अशे. त्यामुळे म्हणजे तशेच चेहरे दिसपी अशे 3 कॅरेक्टर आर्टिस्ट जाय आसले. म्हणजे सपोज तन्मय आसा जाल्यार तेजो 20 वर्साचो एक आनी तेच्या नंतर 50 वर्साचो एक. आनी शायना आसा जाल्यार तेजे 10 वर्साचे 20 आनी 55. पण हे सगळो प्रोसेस तुमकां कितले त्रास लागले, कितें कश्ट आनी म्हणजे कसो तुम्ही हो प्रोसेस केलो आणि कितली वर्सां लागली ह्या पिक्चर करता आसतना? पिक्चर फ्रॉम स्क्रिप्टिंग ते फायनल प्रिंट येवपाक 2.5 वर्सां सारकी लागली. 2.5 वर्सां लागली. 2.5 वर्सां सारकी. आनी सादारण हे कास्टिंग करपाक हेजे 2 भुरगीं आसा, शायना आनी तन्मय, अशे 5 चेडे आसा आनी एक चेडूं आसा फिल्मान भुरगीं. तांकां कास्ट करपाक सादारण आमी 400 तरी भुरग्यांचे ऑडिशन घेतले आसता ऑल ओवर गोवा 10-12 स्कुलांनी प्लस आनी वेगवेगळ्या जाग्याचे. तितूनच्यान शॉर्टलिस्ट करून पयलीं 50 भुरगीं केली, तेच्या नंतर 10 नंतरी 6 जाणां फायनल केल्ली. आनी शुटींग सादारण अशेंच म्हणजे 2 वर्सां शुटींगूच चालू आसलें, कित्याक वेगवेगळ्या सिजनान शूट करपाचें आसलें. पावसा पयलीं पावस पडटानाच वेगळे स्टेजीस आसले आनी मागीर सुकल्या उपरांत अशें, त्यामुळे ताका तितको टायम लागलो. म्हणजे तुमकां एवरी 6 म्हयन्यांनी अशें रावचें पडटालें, मागीर परत सगळ्या कास्टांक एकठांय करप आनी परत शूट करप. म्हणजे हो प्रोसेस तुमकां कंटिन्यू इन टचूय रावचो पडटा तांच्या बरोबर. आनी तुम्ही आतां जशें वता तुम्ही आतां म्हळें शूटिंग करपाक खंय तुम्ही म्हणजे आमी ट्रेलर पळयला तर जंगलान आनी अशें उदक हे तळे बी आसा थंय. सो थंय कशें कितें हें आशिल्लें म्हणजे कशें एनवायरमेंटान तुमकां कशें सपोर्ट केलें, सो त्या बद्दल आमकां एक्चुअली लोकेशन सर्च करता आसतना कित्याक आमकां जंगलान शूट करपाक जाय आसलें, ज्या जाग्यार उदीक स्टार्ट जाता झरे थंयच्यान शूट करपाक जाय आसलें, उदीक जमता अशें. म्हणजे जे लोकेशन आमी सोदताले पळय सोदता खूब मुश्कील आसलें अशें लोकेशन मेळपाक. कारण खुबशे जाग्यार आमी गेले म्हणजे तळी पळोवपाक, पण तळ्यान ऑलमोस्ट गार्बेज नंतर प्लास्टीक अशें डंप केल्लें आसलें. आनी नंतर एकूच तळें आमकां मेळ्ळें थंय अशें बरोबर आसलें, पण थंय वचपाक प्रॉपर वाट नासली. तर आमच्या काही वेल विशर्सांनी वाट करून दिली अशें जालें. तेच्या नंतर जंगलांनी सेम प्रॉब्लम. अशा काही जाग्याचेर आमी गेले की ज्या जाग्यार तुका खंयसरूच प्लास्टीक किंवा कॅन्स आनी नाका जाल्ल्यो गजाली म्हणजे वायट बुरशापणां करता असले सगळे गजाली थंय पडलेल्यो आसल्यो. तेच्या नंतर ही भुरगीं आसलीं आमचे शायना आनी तन्मय जो आसलो तेंचें शूटिंग आमी वयर दोंगरार शूट केल्लें आनी पांयान कांय न घालता चप्पल ना आसता तो सीन आसलो. आनी तो पावसाचे ऑलमोस्ट पावस सोंपता अशें तो हें आसलो, तें एकदम स्लिपरी आसलें. तेन्ना आमकां खूब काळजी घेवची पडटा. म्हणजे स्लिपरी म्हणजे तो स्लोप आसलो, पळत जाल्यार तकली फुट्टा पळय तशें, म्हणजे अशे तोकेचे आमचे फातर भितर थंय आसले खडपां. तर एक्चुली हे शूट करपाक खूब टफ आसलें हें फिल्म. पळोवंक गेल्यार जी 4 फिल्मां केल्या पळय तितून ह्या फिल्मांक शूट करपाक खूब व्हेरी टफ आनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली, भुरगीं बी आसा म्हणटकच चड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तांकां खबर आसा म्हणजे तन्मय बीन तेंचे स्पेशली व्हाळान तांकां शूटिंग केलें नाताना बीन अशें तांकां खबर आसा. हांव जाणा तें तुमी न्हाल्या. आनी म्हाका हेंय खबर आसा की सरान कितें तरी म्हाका दिसता प्लॅन केल्लो की बर्फाच्यो लादयो घालून म्हणजे जो एक थंडसाण मेळपाक जाय तशें बी कितें तुमी केला, प्लॅन बी केल्लो म्हणजे अशें आयकल्लें हांवें. म्हाका तूं त्या बद्दल आमचे अशें आसलें की ते डायलॉग आसलो एक हितून कित्याक तेन्ना उडी मारता हे सगळे जाण एकदम डावूस
उदीक थंड आसा जेल कसो तर तो एकट्यान म्हणलें की आमचें सजेस्ट केलें की जेल कसो म्हणटाले ते जेल कशें धरया उदीक म्हणल्यार तांकां फील येवंक जाय न्हू तेंचो बरोबर हय. तुमी 4-5 त्यो लादयो हाडया म्हणल्यार बर्फाच्यो आनी थंय घालया तितून. टायटॅनिक करपाक सोदताले. पण बरें जालें की थंयसर आमकां तितको वाट नासली की ते उचलून व्हरपाक कळ्ळें. आनी ते रस्तोच प्रॉपर नासलो त्यामुळे ते आमी ड्रॉप केलें. अच्छा. पण तशें थंय ते उदीक तितकेंच बर्फा पेक्षा थंड आसलें. म्हाका शोभिताक विचारपाक जाय, डायरेक्टर सरा बरोबर काम, दिनेश सरा बरोबर काम करतना कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो तुजो? दिनेश सर बरोबर काम करप इज व्हेरी म्हळ्यार खूप ऍक्च्युली मजेशीर. म्हळ्यार आता म्हाका खूप जाणां विचारतात की तुमी तुजो कितें फनी मोमेंट आसा ऑन सेट. खरें म्हळ्यार आमचो स्वताचो फनी मोमेंट जावच्या परस सर दर गजालीक एक आपलो ल्हानपणाचो एक काणी शेअर करताले. सो थंयच्यान तेतूनच आमचे एंटरटेनमेंट चड जाताले. सर इतले स्वीट आसा, सराक तापोवपाक कळना पयलीं म्हटल्यार मात सुद्दां ना. सर स्वीटली येवन सांगले, राग सुद्दां आयल्यार बरें डायरेक्टर सगळ्यांक मेळचे. हय हय हय. खूब बरे तरेन सांगप तांचे. म्हळ्यार खंयच तुका म्हळ्यार उलट कोणी तरी तापले जाल्यार आनीक नर्वस जातले अशें तांचें म्हणणें. म्हणून तांचे सांबाळून हें जावप, बरे तरेन सांगप सगळें. आणि तांचे तर आपल्या शाळेच्यो गजाली हे ते करून मजेशीर मजा काम करप सरा बरोबर. आणि तुमकां तापयता आसतना कानान बी येवन सांगताले अशें तापयताले बी. आनी हय. तांचो स्वभाव खूब थंड. कारण आमी पळयला ताका की इज व्हेरी काम, डावन टू अर्थ पर्सन. असो म्हणजे असो डायरेक्टर म्हणजे थोड्यांक अशें अरे हो तापयतलो सेटार तापता अशें ताणें केन्नाच काय करूं मात सुद्दां ना. सदांच स्वीटली आनी कितेंय जावं सराची स्मायल ऑलवेज आसा तांचे कडेन. कितें कोणी कितलंय टेन्शन आसूं सर इज ऑलवेज काम स्मायलिंग. आनी तांचे सांगपूय खूप तशेंच तरेन समजपूय खूप इजी पडटालो. खूप शिकपाक मेळटा. हय खूप तांचे सिन्स प्रशांती ताई आसा म्हणजे शी इज अ सिनियर मोस्ट, हय. लायक धानू डिचोलकर आसा, हय. मोस्ट सिनियर हय. एक्टर्स आसा. सो तुका तांच्या कडल्यान कितें टिप्स बी कशें कितें म्हणजे तांचो एक्सपिरियन्स प्रशांतीबाई हय तांणी म्हाका डायलॉग डिलिव्हरी कशे तरेन करपाची एक एक्सरसाइज एक नवी शिकयली. म्हळ्यार कशे तरेन ते काय म्हळ्यार पॉज मदीं जे अननेसेसरी पॉज येता तातूंत कशे तरेन ती कशी प्रॅक्टीस करताली स्टार्टिंगाक ते म्हाका तांच्यानी म्हळ्यार शेअर केले. सो हांव तशे तरेन प्रॅक्टीस करताले. खूब हेल्प करताली प्रशांतीबाई म्हाका. चायना तुझे कशे एक्सपिरियन्स आशिल्ले सरा बरोबर काम करताना? म्हणजे तुम्ही मस्ती केल्यात आसतली तुमी नो डाऊट दोगांयनी खूप मस्ती केल्या आसतली. सो कशा तरेन मस्ती केल्या? म्हणजे ते उदक तुमी मुद्दम उदकान वताली उडी मारताली अशें कितें तुमकां कितें याद जाता बी म्हणजे अशें कितें मस्ती केल्या? उडी मारपा आशिल्ली पण सीन जाले की मागीर मारया म्हण आशिल्ली पण अनफॉर्च्युनेटली तेन्ना पावस पडपा लागलो. पावस पडटालो. तेन्ना पावस पडपा लागलो. मागीर सर जशें तेमी सांगले ते कांय चिडनाशिल्ले काय मागीर फर्स्ट टायम आशिल्ले पण तेमी अशें मागीर फर्स्ट टायम अशें आस म्हाका कळपाक पण दिल ना पण तेमी अशें त्या फ्लोआन गेले. म्हळ्यार ते अशें कितें मागेलें चुकता जाल्यार तेमी जशें तेमी सांगले शांतपणे येवन सांगतात. म्हणजे तेमी म्हाका अशें करून चिडून सांगता अशें केन्ना कळ्ळेंच ना. तुका कितें एक्सपिरियन्स म्हणजे कितें म्हण तुका कितें दिसलें त्या टायमार शूट करता आसतना कॅमेराक तुवें फर्स्ट टायम फेस केला तुमी दोगांनी फर्स्ट टायम फेस केला आसतलो म्हणजे त्या टायमार कशें हें आशिल्लें तुमकां म्हणजे मजा आयली काय भंय दिसतालो कॅमेराक फेस करप म्हणजे फर्स्ट शूट आसली तेन्ना मातसो म्हाका भंय दिसपाक लागलो आनी मागीर ना दिसलो मागीर म्हाका मजा आयली. सर आमकां शिकयताले कसो कसो डायलॉग म्हणपाचो बीन तेन्ना आमकां इजी येतालें म्हणपाक. आणि फ्लॅट आसता थंयसर फ्लॅटार आमची पयली रिहर्सल आसतली म्हणजे सर आमकां पेपर दिताले आनी त्या पयलीच्या दिसा आमची रिहर्सल जाताली. मजा येता. तुम्ही ते चिखलांनी खंय मजा केल्या अशें हांवें आयकलां. तो इन्सिडन्स म्हाका मातसो सांगतात कितें केलें तुमी थंय? तो सीन आशिल्लो की तो म्हाका त्या चिखलान उडोवन दिता पण मागीर तेणे म्हाका उडोवन दिले आनी मागीर ते प्रॉपर पद्दतीन पडपाक आतां म्हाका खबर आसा न्ही हांव पडपा आसा म्हणून हांव बरें करून पडटलें न्ही खरेंच पडल्या भशेन दिसपा जाय न्ही. मागीर तशें पडलें की एक तर ते फूल उदक चिखलाचेंच आशिल्लें मागीर थिंग म्हाका धुवपाक कांयच नाशिल्लें उदक मागीर शेवटी उदकाच्या बाटलेनच धुतलें.
बिस्लरी उदकान तुवें आंग धुलें वा कितें पळय. खरें पळोवपाक गेल्यार उदकाचो जेन्ना तिसवाडीन प्रॉब्लेम जातालो तेन्ना अशेंच खुबदां जाला की बिस्लरीच्यो बॉटल सुद्दां आमकां म्हाका दिसता खूब म्हारग रेटीन आमकां घेवच्यो पडटात. पण असो ऑन सेटी जेन्ना तांकां असो इतलो अणभव आयला म्हणजे खरेंच हो पिक्चर असो आसा की मुद्दम लोकांनी वचून पळोवचोच सामकी गरजे. कारण उदकाचें इम्पॉर्टंट आमच्या आयुश्यांत सदांच आसा, सदांच म्हणजे आमच्या आंगान म्हणजे बॉडीन सुद्दां आमच्या उदक आसा. पृथ्वीर उदक सगळ्या कडेन म्हणजे उदकाचो थेंबे थेंबे तळे साचे म्हणटात अशें. उदकाचें म्हत्व सगळ्याक एवरी टायम आसता तसो. आणि सर आता कोंकणी फिल्म थिएटर मेळपाक म्हणजे कठीण आसता काय सहजासहजी मेळटा अशें थिएटर? म्हाका दिसता खूब कठीण आसा की थिएटर मेळपाक. कित्याक थिएटर ओनर्स जे आसा तेंचे कदाचित म्हाका पडटाय थोडे, जरी म्हाका दिसता म्हाजे कोंकणी फिल्म थिएटरान लागूंक जाय तरी म्हाका तें जेन्ना एक्सप्लेनेशन दिता तेन्ना म्हाका थोडें पडटा की कोणीय जेन्ना थिएटर स्टार्ट करता पळय तेन्ना तो चिंतता की आपणाक तितून फायदोच जावंक जाय. तर तितून जाता कितें की थिएटरान फिल्म लायले काय एक टू सम एक्सटेंट आमचे गोंयचे लोक येता पूण तेंचें म्हणणें आसा की लोक तितको जाय तितको थिएटरान येयना. कन्सिडरींग म्हणजे हिंदी फिल्म जर लायले त्याच शोक जाल्यार तांकां जास्त फायदो आसा. आनी कोंकणी फिल्म लायल्या नंतर कदाचित केन्ना केन्ना खाली वयता. आनी हेचें कारण आमीच जबाबदार आसा अशें म्हाका दिसता की आमी स्वताहून कोंकणी फिल्म पळोवपाक वचना. आनी तेची आनी एक तेजें हें दिसता म्हाका की कदाचित की काही फिल्मां जी येयल्ली मदीं तेंच्यांनी कल्टिवेट केल्ले आमचे ऑडियन्स फॉर कोंकणी फिल्म. आणि त्याच्या नंतर एखादे फिल्म अशें येता की ते अशे खूब वायट आसता, 2-3 म्हणजे टेक्निकली आनी बरें आसना फिल्म. आनी लोक कोंकणी फिल्म म्हणजे जें केल्ले जे आमचे ऑडियन्स आसले ते फिल्म पळोवंक वयता आनी ते निराश जाता. आनी ते निराश जाल्ले ऑडियन्स परत हाडपाक खूब त्रास जाता थिएटरा कडेन. म्हणजे तुमकां अशें म्हणपाचें आसा की प्रमोशनाक खंय तरी फाटी पडटा, प्रमोशनाचो संघर्श जो कितें आसा तो कशा तरेन प्रमोशन जरी आमी केलें न्हू कितकेंय केलें तरी लोक थिएटर पर्यंत येवंक जाय. थिएटर पर्यंत लोक तितको पावना जो येवंक जाय पळय. कारण म्हणजे 9 थिएटर्स आमचे 9 सेंटर्स आहा गोंयान, ऑल ओवर गोवा 9 सेंटर्स आहा. 9 सेंटरांनी जेन्ना तूं थिएटर आमी गेल्या सगळे कडेन आमी पर्सनली प्रत्येक थिएटरान वचून येयल्या आनी आमी 9 सेंटरांनी प्रयत्न केलो लावपाचो. पूण आमकां 7 कडेन गावली, 2 कडेन आमकां काही कारणामुळे तेंचे कडल्यान प्रतिसाद न मेळ्ळा म्हणून लावंक गावना. पूण हेचें कारण तेवूय सांगता की तो सरळ सांगता येता की बाबा हो हिंदी फिल्म लाय जाल्यार इतकें जाता, तुमचे फिल्म लाय पयलींचे एक्सपिरियन्स सांगता की हे फिल्म लायिल्ले आमकां कांयच तसो हे गावंक नासलो आनी त्यामुळे ते दिवंक सोदिना खूब कडेन. त्याचं एक कारण हेवूय आहा की आमचे गोंयचे लोक कोंकणी फिल्म पळोवंक येयना. आता तुमचो 13 तारखेक सर रिलीज जाता पिक्चर ऑल ओव्हर गोवा. सो खंयच्या थिएटरांनी हो आसा? गोंयान आमी सगळ्या थिएटरांनी लायता. एक म्हणजे वाळपय, बिचोले, बिचोले, वास्को, मारगांव, पणजे, कुंकळ्ळी, कुडचोरे सगळे कडेन हे फिल्म लागता आनी ताका कोंकणी बी सबटायटल्स दिल्या, इंग्लीश सबटायटल्स. अच्छा, ओके. आणि सर ही स्क्रिप्ट तुमकां कशी सुचली और कशें तुमचे टीम वर्क कशें आशिल्लें? आमचो लास्ट फिल्म जाल्या उपरांत आमी चिंत्ताले की नेक्स्ट फिल्म कितें करचो. तर अशें विचारूं येता केन्ना केन्ना की पळोवंक गेल्यार सगळे म्हाजे जे फिल्म जाल्ले ते इश्यू बेस्ड आसले. तर म्हाका दिसलें की म्हाकाय दिसता की केन्ना केन्ना एक रोहित शेट्टी सारको फिल्म करचो. मुद्दाम कित्याक करचें, तुमी करतलेच फुडें. ना करपाक तशी स्क्रिप्टूय रेडी आसली. आमकां पळोवपाक मेळटलें गोंयच्या डायरेक्टरान कशें स्टंट्स केले. तशें चल्ले. हेच्या दरम्यान एक आमचे जे नॉर्थ गोवा कलेक्टर आसले पयलींचे मिस्टर मिवीर वर्धन त्यांनी एक हो सब्जेक्टची आयडिया दिली. एनिमीची आयडिया त्यांची, कलापूरची त्यांची आयडिया आसली. म्हणजे डेव्हलप केल्या नंतर हो सब्जेक्ट काही प्रोड्युसरांक आमी अप्रोच केले. कदाचित त्या वेळार म्हणजे तांकां दिसलो ना की हो कमर्शियल वायबल सब्जेक्ट आहा म्हणून आनी त्यामुळे कोणी प्रतिसाद दिलो ना. पूण आमी जे आसले बरोबर जितके आमची टीम आसली तेंचे इतके भितर त्या सब्जेक्टान घुसलेले की आमकां दिसलें की आमची जबाबदारी आसा ही की हे जो विशय तो लोकां पर्यंत व्हरकूच जाय. कित्याक उदकाचेर आनी काही गजाली ज्यो आमकां खबरूच नासली इतकी वर्सां ते स्क्रिप्ट बरयता एनवायरमेंटलिस्टांक मेळटा, वेगळे वेगळे आर्टिकल वाचता कळ्ळें की हो सिरियस सब्जेक्ट आहा आनी हो फिल्म आमकां करपाक जाय उदका खातीर आनी भुरग्यां पर्यंत व्हरपाक. कारण आमीच जे आमच्या जाणट्यांनी जे आमकां दिल्ले
तेजी आमी वाट दायज, लायल्या आमच्या दायज, हय. आमी वाट लायल्या आनी ते भुरग्यांक आमी आतां परत हे करून ते दिवंक जाय ह्या हितून मनान धरून आमी हो फिल्म केला की जेणे करून ते एक इश्यू आमी रेज करून लोकां मदीं एक खंय तरी तांकां दाखोवन दितले की आमी मिस्टेक केल्या ती आमकां आतां रेक्टिफाय करूंकूच जाय. हय तुमी आतां पयलीं म्हणजे आतां तुमी अशे ट्रॅकिंगाक बी आतां वताले सो तेन्ना ही भुरगीं तुमच्या बरोबर आसताली जेन्ना अशें घाण अशें कितें दिसतालें तेन्ना तुमकां वायट दिसनाशिल्लें म्हणजे वायट ते प्रत्येकाक दिसता. आणि भुरगीं आपल्या बरोबर आपूण ह्या भुरग्यांक कितें सांगतलो म्हणजे कितें तुमचें हे आशिल्लें तुमकां कितें दिसतालें त्या टायमार. हे शायना आनी आमचे आनी 5 जाण भुरगे आसले ते आसतना आमी तुमकां वायट ते दिसताले प्रश्न की कितें विचारतात जाता वयता आसतले, आसतना कितें म्हजे हे प्रॉब्लम कितें जाता ते लोकेशन पर्यंत वयता आसतना चलोन वयचें पडटा कित्याक थंय गाडी पर्यंत वचत नासली चलोन वयता आसतना आमकां भंय दिसतालो की भुरगीं आसा पळय तांकां कोवच्यो लागात जावं कित्याक खंय तर म्हणजे इतलें घाण हय लोक थंय पावून पिकनीक करपाक गेले कोणें थंय बाटल्यो फोडून सुद्दां उडयल्या ग्लास फोडून उडयल्या प्लास्टीकचे हेचे आमचे बियरचे कॅन्स हे सगळें इतको बुरशेपणां थंय जाल्लें पूण आमकां ते आमी साफ करताले शुटिंगच्या पयलीं कित्याक शुटिंगाक ते अलावडूच ना आमकां ते करपाक ते साफ करप पूण आमकां भंय दिसतालो की एखादी कोची कोणाक तरी लागा तांकां पांयांक आनी लागली 2-3 जाणां कोची इतके म्हणजे आमी खंयचेच प्रिकॉशन घेवंक ना की जे आमकां इतके नेचर आमचें क्लीन दवरपाचें. आतां तुमी भुरगीं कितें शिकली हातूंतल्यान म्हणजे आमी आतां खंय ट्रॅकिंगाक वता ऑर खंयच्याय जाग्यार वता तेन्ना निवळ दवरपाचें इवन तुमी आतां कोयर उडयना हें आतां इतलें खबर तुमी आतां केन्नाच कोयर उडोवची ना पूण तुमी तुमच्या फ्रेंड्सांकय वचून कितें तुमी मॅसेज दितात म्हणजे कितें सांगलें तुमी. आमी तेमी म्हाका विचारताले की कित्याचेर आसा बेस्ड मुवी वगैरे वगैरे मागीर हांवें तेमकां मातशी पयली म्हायती दिल्ली मागीर तेजे नंतर तेमी म्हणपाक लागले हय मागीर आमी अशें नॉर्मली पासून डिस्कस करतात की कशें जालां आमगेलें आतां हे पयलीं कितलें बरें आशिल्लें आनी खरेंच अशें आमी करता. व्हेरी गूड. म्हणून मागीर फ्रेंड्साक पण हांव सांगत उरता अशें म्हणजे केन्नाच कोयर भायर उडोवचो न्ही सारको डस्टबिनान उडोवपाचो. तुमी खरीच तशी वागतात घरा कडेन बी. हय व्हेरी गूड. आणि आता तुम्ही स्कुलांनी वतात सो आतां सगळ्यांनी तुमचो ट्रेलर पळयलात असो इवन सोबिता कॉलेजीन शी इज लायक अ स्टार न्हू कळ्ळें तुका सो कॉलेजीन स्कुलांनी आतां सगळ्यांनी ट्रेलर पळयलात आसतलो सो तुमकां कशें फिलींग हांव तिगांकय विचारता कशें फील दिसता तुमकां एक एक्टर एक हिरो अशें कितें म्हणजे फिलींग जाता तुमकां जेन्ना कॉलेजीन स्कुलान वता तेन्ना. मजा येता आनी मागीर सगळे अशें म्हणटा तन्मय तुजे आतां पिक्चर येता न्हू अशें म्हाका सगळे सांगता आनी मजा येता आतां. मजा येता तुका आतां अशें हिरो अशें म्हणजे एंट्री बी मारतना अशें तुका दिसता की अरे आपण हिरो म्हणून. अजून ना तशें दिसता. व्हेरी गूड. म्हणजे जरी व्हडलो जाला जाल्यार मनशाचे पाय जमनीर आसपाक जाय हे आमी खंय तरी म्हणजे वाचून जाणा आयकून जाणा आनी तशेंच वागप हे चड गरजेचें आसता. सोबिता तुका कशें दिसता. इट्स अ कॉलेज लायफ आफ्टर तुका. जस्ट बरें दिसता ऑब्वियसली म्हळ्यार सगळीं जाणां सांगतात की प्राऊड फील जाता की यू नो मुवी येता आनी तूं आमी सगळीं फ्रेंड्स आसा ती सांगता की आपूण म्हाका तुज्याच बरोबर येवपाक जाय मुवी पळोवपाक आमकां शो ऑफ करपाक मेळटलो इट फील्स गूड. हय बट आनीकूय खूब कितें करपाक जाय. अरे वा व्हेरी गुड. म्हाका सांग तूं आतां कॉलेजीन प्रमोशन बी स्टार्ट केलें. हय हय खूब. कशा पद्दतीन करता तूं प्रमोशन. फोर्सफुली स्टोरी घालपाक लायता सगळे इंस्टाग्रामचेर आनी अशेंच हांवें पोस्टर्स लायल्या कॉलेजीन टिचर्सांकूय आपयला इन्वायट केला की येयात म्हणून आनी सगळ्यांक हांव सांगता की कोंकणी सिनेमा कितलो सपोर्टाची गरज आसा की आमी समज स्टुडंट सुद्दां अजून येवंक ना जाल्यार कशें मुवी कशें आनीक कोंकणी सिनेमा कसो फुडें पावतलो तूं आनी ती सगळीं करतात सपोर्ट की हय आमी आतां पळयतली मुवीज म्हणून. हय सर 13 तारखेक सगळी म्हणजे लोकांनी येवपा खातीर तुमी कितें मॅसेज म्हणजे पळोवप्यांक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता सर. सगळ्यांक अपील करता गोंयकारांक की प्रत्येकान हो पिक्चर पळोवचो पळयल्या नंतर आपल्या भुरग्यांक जी भुरगीं आहा जाणट्यांनी पळयल्या नातरांक आनी पेरंट्सांनी पळयल्या तेंच्या भुरग्यांक ह्या फिल्माक घेवन येवचे थिएटरान आनी हे फिल्म पळोवचें. शोभिता तुजें अपील. जस्ट की
हे फिल्माचो इशू म्हळ्यार जो मेसेज हे फिल्म दिता तो खूब इम्पॉर्टंट आसा एटलिस्ट आतां रायट नाव कितें परिस्थिती आसा तितून. अँड गरज आसा की भुरग्यांनी हे फिल्म पळोवचें सो दॅट ती मेसेज सगळ्यांक ती स्प्रेड करतली आपल्या फ्रेंड्सांक आनी तांच्या जनरेशनान ही गजाल पावपाक जाय की कितले गरज आसा की उदक कितलें आमकां सेव करपा जाय. आनी पळयात तुमी सगळीं जाणां आपल्या फॅमिली बरोबर आमचें फिल्म आमोरी. तुमचे मेसेज, तुमचे अपील तुम्ही फ्रेंड्सांक और तुमच्या रिलेटिव्हजांक कशें कितें सांगतली? लायक तुम्ही पळोवपा जाय तो मुवी, कारण वॉटर करंट खरेंच खूप कमी जाता. आतां फूल वर्ल्डान फक्त 1% फ्रेश वॉटर अवेलेबल आसा जे आमी कंझ्युम करू शकतात. मागीर आणि आमगेले अर्थ आसा वॉटर प्लॅनेट, पण इतले कमी उदक आसा जे आमी यूज करू शकतात. मागीर अशें हेच कमी जाल्यार ते एक पाटी एक्झॉस्ट जावन वतले. इट्स एन इनएक्झॉस्टेबल सबस्टन्स, बट इफ वी डोंट आमी ते यूज सारख्या पद्धतीने यूज करून जाल्यार ते आमकांच मेळचें. बरोबर. ह्यो फिल्म लोकांनी मुद्दाम पळोवप कित्याक आमचे आतां तें उदक आसा तें आमकां मेळना. आणि जेव्हा गरमीचे दीस येता तेव्हा आमकां कितें हाल जाता ते सगळ्यांक खबर आसा, म्हणून मुद्दाम पळोवप ह्यो फिल्म. सर, आता जसो वर्ल्ड वॉर 1-2 जाला तसो तुमकां दिसता की उदका खातीर वर्ल्ड वॉर 3 जातलो? अशें ऑलरेडी व्हडले व्हडले जे आमचे हे आसा विचारवंत तेंच्यांनी ऑलरेडी मांडला की थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी बिकॉज ऑफ वॉटर. हय. आनी ते चायना म्हणटा ते बसे की 1%च ते वॉटर आहा ते उदीक आसा ते पोर्टेबल उदीक आसा. आनी ऑलमोस्ट सगळीं शहरां म्हणजे जशें आतां केप टावन ट्राय जाले तशें आमची नेक्स्ट 10 years इंडियेची कमीत कमी 10 ते 12 मॅक्झिमम शहरां आमची ड्राय जातली. आनी दुसरी गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल की ड्राय जातली. आनी आमी हे फिल्म जेन्ना केल्ले तेन्ना हो जो आतां आमकां जो प्रॉब्लम जाला, जो इश्यू आतां येयला लोकां समोर, तो इश्यू नासलो. आमकां दिसलेलें की आमी हो फिल्म कंप्लीट करतलो, लोकांक कितें तरी बेसिकली सर जालें कितें, जेन्ना हो उदकाचो इश्यू आयलो आनी तेन्नाच तुमचे खंय तरी पिक्चराचो ट्रेलर आयलो, आमकां दिसलें अरे एकदम इश्यू आणि हो ट्रेलर बरोबर केन्ना केलें काय. म्हणजे एक दोन्ही कावळो बसपाक आणि हे म्हणटात पळय ती एक म्हण आसा पळय, सो तशें कितें दिसलें. म्हणजे आमी इवन लायक शॉक, अरे सरान हो इश्यू आणि हो ट्रेलर एकदम कशें काय, केन्ना प्लॅन केलें का अशें कितें तरी दिसलें. ते एक्चुअली आमी प्लॅन केल्लें, आमकां खबर नासलें की हे जे प्रॉब्लम जे आतां येयला इतक्या बेगीन येतले म्हणून. आमकां दिसलें 7-8 वर्सां तरी लागतली. तेच्या पयलीं आमी कितें तरी करुया, लोकांक समजूत दिवया की हे प्रॉब्लम आमी कमी कशें करतले ह्या दिसान. पण तो आमी फिल्म जावन कंप्लीट जावच्या पयलीं हे प्रॉब्लम लोकां समोर येयलो. म्हणजे तुमी चिंतूंक शकता की हो कितको म्हणजे डीप हे आसा प्रॉब्लम आसा आमकां पळय तो. बरोबर. आणि आता तुमकां सगळ्यांकच नॅशनल अवॉर्ड जेन्ना तुमकां डिक्लेअर जाले, कळ्ळें तुका 66 नॅशनल अवॉर्ड जेन्ना, सर तुमकां कशें दिसलें, लायक कितें आशिल्लें? तुमी खुर्चेंतल्यान उठून बी अशें सगळीं नाचली बी, कशें कितें थ्रील आशिल्लो हो? हांव नाचना बीन नाचलें पण कशें बरें दिसलें. आनी म्हाका एकूच म्हाजी जाणीव म्हाका येती आसली की हे फिल्म नॅशनल अवॉर्ड गावलो म्हणून म्हाका दोळ्या समोर इतकेंच दिसतालें की नॅशनल अवॉर्ड गावल्या मुळे हे पिक्चर जास्त लोकां पर्यंत व्हरोंक गावतले, की नॅशनल अवॉर्ड गावला म्हणून एक लोकां मदीं कारण हो पिक्चर म्हाका दिसता खंयच्याच फेस्टिवलांनी मूव जावं ना. इट्स लायक अ कमर्शियल फिचर फिल्म आसा हो. आनी दिस इज अ नॅशनल अवॉर्ड फिल्म मेळ्ळा, म्हणजे नॅशनल अवॉर्ड जेन्ना ह्या फिल्माक मेळटा तेन्ना एक वेगळीच म्हणजे गोंयच्या लोकांक सामकी अभिमानाची गजाल आसा ही, कळ्ळें तुमकां. सो ताज्या खातीर तुमकां सगळ्यांक आनी एक फावट हांव कॉंग्रॅच्युलेशन करता, अभिनंदन करता. आनी सगळ्या लोकांक हांवूय अपील करता तांच्या वतीन परत एकदा 13 सप्टेंबराक सगळ्यांनी मुजरत हो फिल्म आमोरी हो फिल्म बाय दिनेश भोसले हो फिल्म मुद्दम वचून तुमी थिएटरान पळोवपाचो, हाजो आनंद घेवचो आणि तांकां हाच्या बद्दल मागीर रिव्ह्यूज कितें तुमकां दिसता कितें ते तुमी तांकां मुद्दम कळीत करचें. हो प्रोग्रामा खातीर देव बरें करूं. देव बरें करूं. थँक्यू.